जुवांक प्रकासवनी मेंढरो देवा कडसून कवळो घेता. Ch.5 शिवासणार बसलेलो आसा ताच्या उजव्या हातांत एक कवळो हांवें देखलो. फुडल्यान फाटल्यान ताचेर बरयल्लें आसलें आनी 7 शिक्के मारून तो बंद केलो. आनी हांवें एक खडेगांठ देवदूत पळयलो. तो व्हडल्यान असो आरडलो, हे शिक्के फोडूंक आनी कवळो उगडूंक कोणाक तांक आसा? पूण कोणूच सर्गार न्हय म्हूण संवसारांत आनी मेल्ल्यांच्या खोंडांत पर्यान कवळो उक्तो करूंक आनी वाचूंक तांक आसलोलो मेळ्ळो ना. कवळो उगडूंक आनी तो वाचूंक पुरतो कोणूच मेळ्ळो ना देखून हांव दुकानी रोडलों. तेन्ना जाणट्या मदल्या एकल्यान म्हाका म्हणलें, रोडूं नाका. पळय, जुडाच्या कुळांतल्या शिवान दाविदाचे कोमरेन जैत व्हेलें. ते 7 शिक्के फोडूंक आनी कवळो उगडूंक ताका तांक आसा. तेन्ना पळय जाल्यार 4 जिव्या रचनां आनी जाणट्यां मदें शिवासनाच्या माजार एक मेंढरो उबो आसलोलो हांवें देखलो. ह्या मेंढऱ्याक जिवेशी मारलोलो म्हूण ताचे घाये दाखयताले. ताका 7 शिंगां आनी 7 दोळे आसले. हे दोळे म्हणल्यार देवाचे सेवेक आसलोले आनी आख्ख्या संवसारांत पाठयल्ले 7 आत्मे. फुडें सरून मेंढऱ्या शिवासनार बसून आसलोल्याच्या उजव्या हातांतलो कवळो घेतलो. ताणें तो घेना फुडें 4 जिव्यो रचना मेंढऱ्या मुखार सरपट पडल्यो. तशेंच 24 जाणटेय सरपट पडले. हांचे मदल्या जण एकल्या लागीं एक किन्नरी आसली आनी धुपान भरलोलीं भांगराची आयदनां. हीं आयदनां म्हणल्यार भक्तांची मागणी. ते एक नवें गीत अशें गायताले. कवळो घेवंक आनी ताचे शिक्के फोडूंक तूं पुत्तो, कारण तुजो जीव काडलो. आनी सगळ्या कुलांच्या, सगळ्या भासांच्या, सगळ्या परजांच्या आनी राष्ट्रांच्या मनशांक तुज्या विखरायल्ल्या रोगता उदेशी तुवें सोडून देवाक दिल्याय. आमच्या देवाची सेवा करूंक तुवें तांकां तुजे राजपडवेंत आनी यादनिकेंत वांटो दिलोय आनी तीं पृथ्वीमेर राज चलयतलीं. म्हज्या दर्शनांत देवदूतांचे एके उरपोंजीचो ताळो हांवें आयकलो. ते शिवासनां, जिव्या रचना आनी जाणट्यां भोंवतणी आसले. तांची संख्या म्हणल्यार कोटींच्यो कोटी आनी हजारांचे हजार. आनी ते सगळे आड्डून अशें गायताले. जिवेशी मारलोल्या मेंढऱ्याक फावो सगळी पदवी, तशेंच दौलत, जाणवाय, बळ, महिमा, स्तुती आनी वाखाणणी. आनी सर्गावेल्यो आनी संवसारांतल्यो पाताळांतल्यो आनी समुद्रांतल्यो सगळ्यो रचना, म्हणजे आख्खे सृश्टींत आसात त्यो सगळ्यो रचना अशें म्हणटाल्यो त्यो हांवें आयकल्यो. शिवासनार बसलोलो आसा ताका आनी मेंढऱ्याक वाखाणणी, महिमा, स्तुती आनी पदवी सासणाच्या सासणाक. 4 जिव्यो रचना असो जबाब दिताल्यो, आमेन. आनी जाणटे साश्टांगी पडून भजताले. देवाचें उतर हें.